येवकार हांव जवाहर सुरवेगायच्यो हेडलायन्स. केपेची आदली नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्षाक दरेकी 1,20,000 दंड. 20 वर्सां आदी केपे पालिकेन केल्ली कारवाय. घरातली चिरीमिरी एकठांय करून माजी लोकप्रतिनिधी आयज पावले कोर्टात. पळयात इन्साफ की कहानी. झामकटो धर्मापूर वाठारांतल्या लोकांक हक्काचो डांबरी रस्तो मेळपाचो मार्ग मेकळो. डांबरीकरणाचे सुरू जाला काम. रस्त्याची जाल्ली चाळण. लोकांक करच्यो पडटाल्यो सरकशी. सप्तकाचे निमणे कडेन मळबात पळोवपाक मेळटली कुपां. कांय कडेन शिरशिरतलो पावस. आंध्र प्रदेशांतल्या उण्या दाबाच्या क्षेत्राक लागून गोंयांत पावसाची हजेरी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कोणाच्यो म्हशी कोण काडटा उठा बशी अशें म्हणप काय देर आये दुरुस्त आये अशें म्हणप तुमीच थारायात. पूण केप्यां तशी एक केस घडल्या खरी. 20 वर्सां आदी केपे पालिकेन केल्ली कारवाय चुकीची म्हणत केपेच्या JMFC कोर्टान त्या वेळावयली नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्षाक दरेकी 1,20,000 दंड दिला. नाजाल्यार बंदखण. बंदखण चुकोवपाक दोगांयनी दंड भरपाचो मार्ग पत्करलो. घरातली चिरीमिरी एकठांय करून माजी लोकप्रतिनिधी आयज कोर्टा मुखार हजर जाले. पळयात इन्साफ की कहानी. एक केस अशी जाली की आम्ही एक रेझोल्युशन घेयलें आणि हे रेझोल्युशन कित्याक घेयलें. एक जुल्फीन मुट्टेचो घोव पुलीस स्टेशना फाटल्यान अड्डलो आनी मेलो. त्या उपरांत आमी रेझोल्युशन घेयलें तो रोड वायडनींग करपा जायो कित्याक सगळी बुशीस आसली ती क्लियर करची अशें म्हूण आमी रेझोल्युशन घेयलें. आनी त्या वेळार मानुएल कुलास वॉज द चेअरपर्सन. आमी कावन्सिलर ते गेले. काम स्टार्ट जालें आनी काम स्टार्ट जाले उपरांत ते मातशें बरें क्लीन जालें. सगळ्या लोकांनी शाबासकी दिली. पूण गोविंद पै आनी एक आमचेर केस गायली की आपल्या गेले आमी कोवा ते डिस्ट्रॉय केलें म्हणून. कांयच डिस्ट्रॉय जावना. त्या उपरांत ही केस इन शॉर्ट सांगता ती केस आमी जिखले. केपें कोर्टान ती केस आमी जिखले. उपरांत गोविंद पै रायतुरकारागेलो चेडो संजय रायतुरकार म्हूण हेणे अपील केलो आनी परत आमकां सामन्स काडली. त्या वेळार कॅटी अलेशांद्रीना फर्नांडीस म्हूण चेअरपर्सन आहलें. जयेश नायक वॉज हर रनिंग मेट कावन्सिलर. हेणी एक रेझोल्युशन घेयलें ती आमी केलें ना. ती केल्या फकत मानेलीन तेरजान आनी राहुलान आनी म्युनिसिपालिटीन हात धुयले. तेगे तोच न्हू जायत लोक त्या एक्सिडेंटान तीन लोक मरोंक लागलो. बट आमकां दिसलें कावन्सिलरा मायनेल कुलास प्रेसिडेंट आसलो आमकां दिसलें थिंग आमी निवड करची म्हणून. आनी तेगे दुरी घालून तेका आमी नोटीस बिटीस सगळी धाडली. नोटीस धाडले उपरांत आमी ते चीफ ऑफिसर आनी इंजिनियर गेलो. आमी तितून नाय इंजिनियर आनी चीफ ऑफिसर गेलो आनी तेंका हांवें म्हणलें आतां आमकां खबर ना म्युनिसिपालिटीन त्या शेवाळ्या बील हारी केलें लोकांक हारी केलें अशें करून तेम सगळ्यांक बील हारी तेम केलें. बट आमी तितून येयनाय न्हू. बट हे आमच्या केस गायली म्हणटी ती म्युनिसिपालिटीची गायली केस. ह्या म्युनिसिपालिटीन कितें केलां पोत तें कावन्सिलर कॅटी आसलोलें आनी सेलेक्ट चीफ ऑफिसर आसलोलो. हेम कितें काय म्हळ्यार ती केस आमी केलां ना तें तेम केलां आनी तुमचेर गायली आमचे गायली. आनी आतां पड कावन्सिल चलता ते एक म्हाका प्रूफ पासून आहा. एक मनशा कडेन एक फायलेचे 20,000 30,000 पयशे घेताय. अशें करून आमी घेवूं नये. आमी फकत झगडूं वयली आनी आमी कांय केलें ना. आतां हे पयशे घेवन आमी कोर्टान वयताय आनी कोर्टान आमगेले पयशे घेवचे. आनी ओलो आहाय ते आमी टायम दितो आमचो नाय पयशे. आतां ओलो आहाय ते कित्याक आमी चोरी केलो ना. आणि आता जाणून घेऊया कितें असलें हें प्रकरण. आज आमी पळयतात जो कोर्ट म्हणटा हो फायनल डिसिजन जें कोर्टात जाता हें फायनल जाता. आज असोच एक इन्सिडेंट जो 20 वर्स पयलीं जाल्लो हो केप्या
जी एरिया आसा म्युन्सिपाल्टीची ह्या केपें म्युन्सिपाल्टी एरिये भितर जाला आनी तो म्हणल्यार जे ओल्ड पुलीस स्टेशन आसा केपें पुलीस स्टेशन हांगा एक एक्सिडेंट जालो आनी एक तो दादलो आसा तो एक्सपायर जालो आनी ह्यो जाल्ले कारणान जी म्युन्सिपाल्टी आसा ही जागी जाली आनी थंय रोड अशीर आसलो बुशीस वाडली ही बुशीस ह्या म्युन्सिपाल्टीन एक रेजोल्युशन घेतलें आनी ती सगळी कट केलें JCB हाडली रोड मातसो वायडनींग केलो एक मनीस मेल म्हणून पूण ह्या म्युन्सिपाल्टी जे परमिशन ऑथॉरिटी कडेन घेवपा जाय आसता ओनरा कडेन घेवपा जाय आसता हें घेतलें ना आनी हेच्याच खातीर आज ही केस कोर्टान लढली आनी आज केपें कोर्टान ह्या 3 जाणांक फायन मारले कडेन आसा की 3,60,000 रुपया हेणी फारीक करचो हे 3 जाण जे चेअरपर्सन असले एक आसा मान्युएल कुलासो दुसरो आसा राहुल पेरेरा आनी तेरेस बाय ह्या हांकां आज फायन मारले कडेन आसा आनी आज जो GMFC कोर्ट केपें आसा ह्या कोर्टान तांकां फायन मारून आज तांकां टायम दिला की पयशे भर म्हणून आज तेणी आपल्याली मिलेर सुद्दां फोडून हे पयशे कोर्टाक भरपा आयिल्ले कडेन आसा हेजे लोकांनी बोध घेवचो की कोर्ट आसा वो सुप्रीम आसा आनी जेन्ना कोर्ट दिता त्या टायमार हे पयशे भरूंक जाय हे एकमेकाचे एलिगेशन केल्यार कांयच जायना आज हेजोच बोध बाकीच्यान घेवचो आनी जेन्ना असले कितें करता त्या टायमार हेणी परमिशन घेवन करचें म्हणून आमी एक अपील करतात गोवा 365 खातीर केपें साकून रमेश नायक राव वट्ट 40 वर्सां उपरांत झामकटो धर्मापूर वाठारांतल्या लोकांक डांबरी रस्तो मेळटलो ह्या रस्त्याची चाळण जाल्ली सरकशी करच्यो पडटल्यो बरेच जाणांनी धोपरांय फोडून घेतली रस्त्याक कांय लोकांनी आडमेळी हाडलेली पूण आतां मार्ग मेकळो जाला पळयात पुराय बातमी जामकट्टो धर्मापूर वाठारांतल्या रस्त्याची अवतिकाय जाल्ल्यान पंचायत वांगड्यांनी थळाव्या अधिकाऱ्यांचे परवानगेन रस्तो दुरुस्त करपाचें काम सुरू केलें ते खातीर पुलिसांची मजत घेवची पडली कित्याक तर ह्या रस्तो दुरुस्तीक एके फामिलीन विरोध केल्लो पूण आतां ह्या रस्त्याचे डांबरीकरण नेटान सुरू जाला पळयात This road was damaged in a very bad condition and it was a big pain for everybody who used to travel on this road. School children were affected, usual commuters were affected, and the main problem was in the rainy season there were big potholes and these potholes used to get filled with water. And so many accidents have taken place, so many people's vehicles have got damaged and every time the old panchayat tried to take an initiative it was being blocked by one family. So today with the help of the police and after getting all the necessary permissions, our Sarpanch and she's also the Panch of this ward, she took an initiative that she will see that this road is repaired and all the people who use the road users will get a relief from the bad condition of this road. So thanks to her, thanks to our VDC chairman, Mrs. Maria Siqueira, and all the authorities who have cooperated, including the district collector, the police, and the PWD. Actually, एक 7-8 वर्सांनी हो रोड पेंडिंग आहा ही ऑब्जेक्ट करताली एक पार्टी एक फॅमिली सो आम लेवल बेस्ट ट्राय केले हांव पर्सनली कलेक्टर आसा अप्रोच केले रिपोर्ट हाडले ऑर्डर हाडली आनी पुलिसी पर्सनली वचोन हें केलें आनी ऑर्डर घेवन हो आज आम रस्तो केला विथ द सपोर्ट ऑफ विलेजर्स आनी VDC डेव्हलपमेंट कन्वेयर मिसेस मारिया सिक्वेरा. ओके किती प्रॉब्लेम जाताले हांगा ह्या रोडार एक्चुअली जायत्यो गाडयो पोटाल्यो रातीच्यो आनी कोण एक्शन घेयना आसलो आनी ती करपा गेल्यार ती ऑब्जेक्ट करताली ही पार्टी दुसरी सायड हाऊस आहा ते सो ती म्हणपा लागली की लँड अक्वायर्ड इट्स नॉट अक्वायर्ड बाय द गव्हर्नमेंट. So I took an initiative that I will try my level best and today I can proudly say it is done. ह्यो रोड न्हू जायते वर्सांनी हो रोड हे भाशेन आसलोलो आनी चड एक्सिडेंट जाताले एक फॅमिली ऑब्जेक्ट करताली हो रोड करपाकूच ना आसलोली सो आमी VDC विथ सरपंच आमी एप्रोच जावन ऑथॉरिटीज आहाय तेंका वचोन एप्रुवल हाडा आनी हो रोड आयज केला आनी हांव खरें वालोर दिता आमगे सरपंचाक हाविताक की तेणे हे स्ट्रॉंग स्टेप घेयली म्हणून इनिशिएटीव घेवन हो रोड जात ते भाशेन लिगली हो रोड करपा तेणे स्टार्ट केलो. पुलीस किती आपोवपा पडली तुमकां पुलीस आपोवपा पडली कित्याक जेवण पयले जे कोण बॉडी मेंबर्स पयले आसलोले तेमी जायत ट्राय केला हो रस्तो करपाक पूण ती ऑल द टायम ती येवन आडायताली ही फॅमिली सो आम मागीर चिंतिलें की थ्रू द करेक्ट ऑथॉरिटीज वचपाक आनी एप्रुवल हाडपाक. ओके हे सगळे हाडून आतां तुमी रोड करता हय हो सगळे हाडून कित्याक रोड पयलोसून एक्झिस्टिंग आसलो रोड आहा 30-40 वर्सां पयलो रोड हो फकत पॉट होल्स पडले आनी ते पॉट होल्स करपा दिना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत.
आता घेऊया एक लहानसं विसव. विसवप्रांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. पुलीस आणि पार्टीचे लोक पैसे घेऊन कामं करतात हे अख्ख्या संवसाराक खबर आसा. तरीकय लाच घेवप्याची पुलीस वा आमदारांकडेन कागाळ करात अशें सांगपी मुख्यमंत्री जोक करता काय गोंयकारांक मूर्ख समजता. टीएमसीन मुख्यमंत्र्याक उजरावन काढला. सरकारी नोकऱ्यां खातीर कोणे लाच मागली जाल्यार पुलीस वा आमदारा कडेन कागाळ करात अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हणिल्ले. मुख्यमंत्र्याचे हे विधान हास्यास्पद अशें तृणमुलाचो ट्रोजन डिमेलो म्हणटा. लाचखोरीची कागाळ लाचखोरांकडेन कशी करप अशें म्हणत मिडिया समन्वयक ट्रोजन डिमेलोन मुख्यमंत्र्यांचेर फार पेटयल्यात. The Chief Minister's statement appealing to the people of Goa to complain to the police or MLAs from whoever demands money. In my opinion, it's a cruel joke on the intelligent Goan and has shocked the core of our senses. Is the Chief Minister not aware that there is a hue and cry of Goans, including his own MLAs and other MLAs, that the police and his party men are asking for bribes? So who exactly is he trying to fool? We have front side the Chief Minister has appointed an SIT commission and kept it on ventilator, not functional, no staff, no proper environment for working for a retired High Court judge. The SIT investigative team is without terms of reference. The entire administration is in a state of flux. What pranks is the Chief Minister trying to play? Where he is telling the victim, go and complain to the kingpins of bribery. Mr. Chief Minister, please be serious about your administration. गोंयच्या बायलांक सुरक्षा दिवपाक भाजपा सरकाराक अपेस आयला. पिंक फोर्स तयार करून लेगीत गोंयांत बायलां सुरक्षीत ना. सिद्धी नायक केस जाग्यार घालपाकय सरकाराक जमले ना. तृणमूलची सरचिटणीस अविता बांदोडकरान सरकाराची भरट धरल्या. आयज जगभर महिलांचेर जावपी अत्याचार निर्मुलन दीस म्हणून मनयतात आणि ह्या दिसा गोंयच्या बायलांच्या सेक्युरिटीच्या बाबतींत कितें परिस्थिती आज गोंयांत आसा हेजो नियाळ करपाची गरज आसा. पयले सुवातेर बाय सिद्धी नायक केस, गोंयची धूव, तिजी केस अजून सॉल्व जावना आणि जे कोण कल्प्रीट आसा तांकां अजून पनिशमेंट किंवा सजाय जावना. दुसरी केस सोनाली फोगट. ह्या केसीन तर CBIक दिली केस हँडओव्हर केली, कारण हेतूंतल्यान गोंयच्या सीएमाचेर आणि पुलीस यंत्रणेचेर विश्वास ना म्हणून ही CBIक दिली गेली. अशे तरेन कितल्योश्योच केसी आसा सेक्युरिटीच्या बाबतींत. गोंयच्या सरकारान पिंक फोर्स म्हणून स्थापन केलो. आता ह्या पिंक फोर्साची गरज कितें काय? जर महिलांची सेक्युरिटीची काळजी कोण घेना, सरकाराक पडल्ले ना, जाल्यार हे सगळी यंत्रणा कितें कामाची? गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. फोंडेची GVM कॉलेजीन पथनाट्याचो उपक्रम घडोवन हाडलो. रस्तो नाट्य सर्तीत राजमाता पार्वतीबाई सौंदेकर हायस्कुलाक पयले इनाम फावो जालें. वट्ट 6 हायस्कुलांच्या भुरग्यांनी या स्ट्रीट प्लेत वांटो घेत आंगातील कळाशी आणि कलागुण दाखयले. कोयर, ऑनलायन आणि ऑफलायन शिक्षण प्रणालीचो विद्यार्थ्यांवयलो परिणाम, उठ गोंयकारा अशे मुद्दे घेवन पथनाट्य सादर केले. जागृतायेच्या बाबतीत रस्तो नाट्य महत्वाची भूमिका निभयता. सामाजिक मुद्द्याचेर भाष्य करपाक स्ट्रीट प्ले जन्माक आयलो. मानेस्तांनी विचार मांडले. The main purpose is to have a lot many students participate, showcase their talent, and to understand how to organize themselves, how to have teamwork, how to project issues, and for students to understand that in future they have any problems, they can project it through street plays and so forth, get their message to the public. How many schools have taken part? 6 schools have participated. All GVMs? All GVM schools.
and I thank everyone for their good participation. The entire management came over here and it was very nice to see them. पथनाट्य हो एक नवो कार्यक्रम आमी भुरग्यांक सादर करपाक सांगिल्लो. खूबशे अशे कार्यक्रम आमी शैक्षणीक वर्साक भुरग्यांक करपाक गोवा विद्या प्रसारक मंडळ दिता. तातूंतलो ओरेटर किंवा वक्तृत्व स्पर्धा किंवा सृजनशील बरोवप किंवा आमचे परफॉर्मिंग आर्टिस्ट मागीर विज्युअल आर्टिस्ट अशी काही उपक्रम आमी शाळेंतल्यान मंडळा तर्फे राबयतात. स्ट्रीट प्ले कित्याक सुरू जालो, कशा पद्दतीन सुरू जालो हें खूब म्हत्वाचें. जे सामाजीक इश्यूज आसा, जे लोकांचे भौशीक इश्यूज आसा ताजेर भाश्य करपाक स्ट्रीट प्ले जन्माक आयलो. हे मिनी गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोराले शांती निकेतन. जर आमकां प्रचंड जागो थंय मेळिल्लो असो रानान सुद्दां जाल्यार खरें शांती निकेतन दुसरें गोंयचें आमी हांगा उबें करतले दिसलें. म्हाका खात्री आसा अशे लोक आमचे मदीं आज आमकां अध्यक्ष, चेअरमॅन आनी कमिटी मेंबर मेळिल्ले आसा. आनी हो ग्रूप RPRS आनी आमकां आज फर्स्ट प्रायज मेळिल्लें आसा आनी हो आमचो सगळ्यांत बेस्ट एक्सपिरियन्स आशिल्लो. कित्याक मेळ्ळें कितें परफॉर्म केलें तुमी? आमी ऑनलायन ऑफलायन ह्या टॉपिकाचेर स्ट्रीट प्ले सादर केल्लो. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नाईक. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. जामावलेच्या दामोदर देवस्थानान अंदू 50व्या वर्सात पावल घातला. मंदिराचे शिखर कलश प्रतिष्ठापनेचे हे भांगरा महोत्सवी वर्स अंदू व्हडा दबाज्यान मनोवपाची तयारी चल्ल्या. जांबावलेच्या दामोदर देवस्थानाचे 4 खेपे बांदकाम जाले. 1972 कलश स्थापना जाल्ली. या महिन्याचे 30 तारखेक ताका 50 वर्सां जातात. हे औचित्य साधून देवस्थान समितीन 27 नोव्हेंबर ते 2 डिसेंबर मजगती विविध अनुष्ठानां आनी सांस्कृतिक कार्यावळी घडोवन हाडपाचें थारायला. देवस्थान समितीचो अध्यक्ष मंजुनाथ पै दुकळेन कार्यावळीची रूपरेषा सांगल्या. आमगेले धार्मिक जे पळय कार्यक्रम आसा ते स्टार्ट जातले. 2 तारखेक पूर्णावती जातली आनीक 30 तारखेक आमगेले कलश शिखर कलशाचो अभिषेक आसतलो. आनीक 2 तारखेक आमगेले स्वामीजी येतात पूर्णावतीक. ओके, सो 2 तारखेक 12 स्वामीजी पावतले आनी ताजे नंतर पूर्णावती जातली. आनी डेली सांजचे कल्चरल प्रोग्राम दवरिल्ले आसा. तातूंत सोमाराक 28 तारखेक पालखी आसा. 30 तारखेक रथ आसतलो. परत 1 तारखेक पालखी आसा. आनी 30 तारखेक शिखर कलश अभिषेक जाता. म्हणजे 10:30 स्टार्ट जातलो. हरशीं तो 12-12:30 स्टार्ट जातालो, पूण अंदू देवस्थान आशिल्ल्या कारणान, चड देवस्थान आशिल्ल्या कारणान तो 10:30 स्टार्ट करपाचो केला. आनी त्याच बरोबर महारुद्र जातलो, महाविष्णू जातलो आनी षटचंडी जातली. ताजे बरोबर मागीर नवग्रह शांती, वास्तू शांती, पुरुक्षोत्र हे अशे बारीक बारीक खूब देवस्थानां जातली. सो सगळीं देवस्थानां 27 तारखेच्यान स्टार्ट जातलीं. म्हणजे 27 तारखेक पुण्यावचन आनी गणेश पूजन बी जातलें आनी 28 तारखेच्यान हे सगळे प्रोग्राम स्टार्ट जातले. गोवा 365 खातीर जांबावलेच्यान संदीप तुयेकार. आणि आता वेध हवामानाचो. सप्तकाचे निमणे कडेन मळबात कुपां दिसतली. हवामान खात्याचो अदमास. आंध्र प्रदेशात तयार जाल्ल्या उण्या दाबाच्या क्षेत्राक लागून गोंयांत पावस शिरशिरतलो. 29 तारखे उपरांत आसले तशें सुकें हवामान पळोवपाक मेळटलें. आयतारा मातशी गरमी अणभवपाक मेळटली. हवामान खातें सांगता. चडावत तापमान 34 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावं येता. सांजय उबदार जातली. हे मजगती तापमान 20 डिग्री मेरेन पावं येता. सोमारा मात तापमान थंड उरतले. ल्हव ल्हव तातूंत उणाव जाणवतलो. एकदम कमी दाबाचे क्षेत्र उणें जाले आनी कुपां पातळ्या उपरांत परतून आसले तशें थंड हवामान अणभवपाक मेळटलें. आयतारा धुकें दिश्टी पडटले. बोट दर्या खातीर खाशेली सुचोवणी ना.
28 मेरेन कांय सुवातांनी पावसाची शिरशीर. आयतारा दमट. 24 वरां उपरांत तापमानात 1 डिग्री सेल्सियसान वाड. आयतारा चडीत आनी उणें तापमान 34 आनी 24 डिग्री सेल्सियस. बोट दनयांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.